माई माई तुका गिफ्ट हाडला हांवें. काय गो तुजो बर्थडे येताली आली ताका गिफ्ट चेन कडे. तुवें काय हाडलाय गे? ना हांवें माईक कांगणां दिली अंत. वय बाय कांगला दिल्यात गे. कांगणां दिले अंत. काय आसत? ती हांवें बँकान दवरले अंत. बॅगार कित्याक दवरले? ते माईच्या बर्थडेक गिफ्ट दिचे मो. हा. मुझे लगे पैसे नसले आ देखून हांवें लोन काढले. आ लोन काढले कांगणां हाडले आ माईक दिली. आ मागीर माईची कन्यान लोन फारीक करीचे मो देखून ती बँकान दवरून बँकाचे लोन पट्टीन दिले. कांगला हाडले लोन काढले. कांगला सांगता तू म्हाका समजना. पळे मुझे लगे पैसे काय नसले हांवें तुजे लगे विचारले. वय तुवें काय ना म्हणून आज चैन हाडले. वय हांवें देखून तुवें दिवन नसले पळोवन बँका गेली हांव. बँकाच्यानी लोन दिलें म्हाका. आ तुका लोन दिले. आ लोन कन्यो न्हू हांव ज्वेलरी शॉपाक गेल्ली. आ जायत. आ तेन्ना कांगणां कन गेली. आ कांगणां हाडन माईक दिली. आ मागीर परत्यान माईची कांगणां कन्यो न्हू तीन सोसून बँकान दवरली. ते कशे बाई तुका गिफ्ट दिला गे? गिफ्ट दिवन तशें केल्यार कशें? म्हाका दिवचे परतून काणयोचे परतून बँकान दवरचे हें बरं कळालें. ए तशें जाल्यार गिफ्ट दिवना रे बाई. ना ना दिला हांवें फोटोय काडला हांवें स्टेटसार पळोवन येतलोय गी तुवें. ते कशे बाई जाल्यार बाजार वचून बँकान दवरलाली. भांगार आतां एक पोटी दिला मागीर कण गेला मागीर परतून बँकान दवरला. बाई दर आता तू दिते आनी परतून पाटी कण घेनाय न्ही गे ताणे केल्ल्या बरी. ना बाई तू म्हजो फोटो काडटाय गे. जायत माईच्या फोनार काडचे. अच्छा भितर आसा मग. वय वय आसा बाय दाखयताळे. अडे असं तो फोटो काढया असं काढया असं काढया ते दिसा दे न्ही. काडया हांवें. आ जायत बाई दी तुवें भांगार हाडून पयशांक खाले केले. ते गे सदाय 5-5 रुपये आसले एका डब्यात दवरलो. हे बागार हाडले आता हांवें. आता हे वचून हांव बँकान दवरता. मागीर तुवें आतां तशेंच करताय गे. हांव येता जायती म्हाका इल्लें काम आसा. जायत गो मागीर बर्थडे कोणे करचो गो. हांव येता माय म्हाका इल्लें काम आसा. मागीर बर्थडे कोण करता? बर्थडे आशा करता माय. मायक 2 शब्द उलयल्यार पुरो. हें पुरा 1-4 कांगणां दिवचे आनी 1-2 चैनी दिवच्यो आनी गिफ्ट दिला म्हूण सांगचे फाटी विचारचे. हें पुरा मायक सुमार करचे कित्याक? तितली ससाराची माय न्हय. मायक भांगार पुरा आसा. मायचेंत भांगार ही विचारतात आनी परतून म्हजो बर्थडे करतात गे. ही बर्थडे करून ना गे असले पुरो वरण येतात म्हज्या कडचे. माय माय मांडो कर जाता माय लायक ऊ पळयताय गे माय. काय गो तुमचे ऊ आतांच्या काळार कोणाच्या माथ्यार ऊ आसा गो. आता ऊ पुरा ना. इल्लेशे आत घाल माय. ते पयल्याच्या काळार असली आता ना ना इल्ले न्ही येता का. हांव म्हजो आतां कोणाच्या माथ्या घालिना. म्हाका तितले जावन आनी गो म्हणजे ते हें खंय दवरलाय गो तुवें? हे सांगल्यार ते पेन्शनाचे फॉर्म. पेन्शनाचे फॉर्म आनी की दिवलाय गे तुवें? हांवें कशें दिवचें म्हाका एकल्या वचूंक जाता गे. 15 वर्सां जाली 60 वर्सां जाताना दिवंक ती. आता ताका सिग्नेचर घाल्लो धाकटेर आसा ती.
ते फॉर्म जाऊचे ना मग वय. परत्यानं सहज पडा परत्यान म्हाका जाऊचे ना गो ते डॉक्टरांची पुरा साईन जाय तुका आता कित्याक पेन्शनाची गरज पडली 15 वर्सांतून पडवण्यातली तुम्ही म्हणले तुम्ही वर नेतात बँका धरून मग रवे घाल करचे हाव लय तुका बाई. मग काही म्हणला काही तुझे म्हणला की तुका गिफ्ट दिले वर नेतात परत गिफ्ट दिले काय नाही झालंय परत्यान तुका कसं मिळता गिफ्ट ते तुकांच माय तुझ्याच नावावर दवरले वय बँकान घेतले दिसते रावता आता ते पैसे करून मागे सोडवचे मी हा पैसे कर न सोडवचे वय वय त्या दळा 1 लाख जाता हांगेन 1 लाख जाता 1 लाख जायचे